Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगळो आसां म्हूण भियोन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगळो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवारलोल्या रुखाचें फळ तुवें खेलें बी कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सर्पान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हणलें, तुवें अशें केलाय देखून सगळ्या घोरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूळ खातलोय. तुजे आनी अस्तुरे मदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलों. ती तुजें मस्तक माडोयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चापतलोय. आदामान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगळ्या जिव्यांची आवय. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. जैतुनाच्या दोंगरार थावन शीस जेरुसल्याक परतले. एका सोनवाराचे वाटे इतलो हो दोंगर जेरुसल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरतच ते रावताले त्या उंचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोमेव, मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवंत शिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारये आनी ताच्या भावां भयणी बराबर तशेंच हेरां अस्तोरियां सांगाती ते सगळे एकाच मनान मागणें करीत आसले. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब. सोमेस्त लोकांनो, देवाक वाखाणान. पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां तें सर्वेस्पराच्या मोगाचें. जाकोबाच्या सगळ्या शारां नगरां परस सियोनाच्या दारवंट्यांची तो चड अपुरबाय करता. तुजे व्हडविके विशीं जायतें ताणें सांगून दवरलां देवाच्या शारा. जबाब. सोमेस्त लोकांनो, देवाक वाखाणात. म्हाका वळखून भोसतोल्या मदें राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलों. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथिओपिया. त्या शाराक जल्मल्यांत म्हूण लोक वळखतलो, पूण सियोनाक सगळीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसात तितलीं शारां तिचीं बाळां. ताणेंच भोव वर्त्या देवान सियोन शार थीर करून दवरलां. जबाब. सोमेस्त लोकांनो, देवाक वाखाणान.
पोरजांचे पोटेर सर्वेस्पोर अशें बरयता. ओमकी ओमकी पोरजां ह्या शाराक जल्मली आनी तांचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपान सगळ्यांक ठिकाण. जबाब. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणान. उद्गार. भाग्यवंत आंकवार मारये, तूं सुदैव, तूं भोव मानेस्त, कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सूर्या तुजे थावन उदेवून आयलो. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूच्या खुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लेओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, ओस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें सोंपादलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णयेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हळें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलोलें दोंडूल थंय आसलें. तांणी शिरक्यान बुडलोलें एक आलोंबे बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हळें, सोंपादलें, आनी तकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. जुवांव 19 ओळ 27. नियाळाक आधार. आवय विसरोत दुदा बाळाक, पोरो घालीत कुसव्या फळाक, पूण तूं बापा म्हाका सोडनाय, कदींच केन्नाच विसरचो नाय. अशें आमी गायोनाच्या झेल्यांतले गायोन जायते फावटी गायलां आनी गायतात. आनी आयज अशेंच आमकां जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान 21व्या ओवेस्वरान 27वे वळीन मेळटा. शिसांक जेजू आवय दिता. खरेंच जेजूक एकूच माय मारिया आसली आनी तिवूय काडून आपल्या शिसांक आनी आमकां सगळ्यांक दिता. आमची संवसारी आवय आमकां विसरोत, पूण आमची माय मारिया आमकां सांडिना. माय मारिया जेजूचें दूख काळजांत आसून पर्यान शिसां बराबर मागणें करताली म्हूण आमी धर्मदुतांच्या पुस्तकांत आयच्या पयल्या वाचपांत पळयलां. आयमोरीचें रोजार करून आनी तेर्साचें खोण नियाळून आमी मारये बराबर जेजूचो जल्म, कोश्ट, मरण, पुनर्जिवंतपण आनी जेजून केल्लें उजवाडीत बरेपण समोर रमतांव.
मारिया आमची माय सदांच आमचे पासत विनंती करता. सायबीण माय, जेजूची आवय आतां म्हजी आवय आमच्या आकांतांक पाव. बरे तरेन आनी शिताबेन आमच्या कुटुंबीक आनी भौशीक तेर्सांत वांटो घेवया. मोगळ्या बापा, दर सकाळीं फुडें उठोन मारयेचो आदार मागून दिसाक सुरवात करूंक आमकां मारयेच्या मोगान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.